देवबरोबर बेस्तार दिवं मगचनो कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमात आसा हांव रेमंड डिकोनाता कोडे आज परत तुमच्या मुखार आयलां 9845419482 म्हजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर हर एक पावटी हांव एनावंस करता तुमच्या मदें कोणी कोंकणी भास संस्कृती कोंकणीची कला आनी कितेंय एचिवमेंट आसा जाल्यार तुमकां म्हाका संपर्क करियेत आनीक ह्या कार्यक्रमात V4 न्यूज लायव्ह लक्ष्मण कुंदरांचे सांगती आमकां एक घंटेचो स्लॉट दिला उचित आमी ताका हाका पेमेंट करूंक ना आनीक ह्या कोंकणीचे ताच्या सेवेंत हांव अँकर जावन फाटल्या 4 वर्सां 192 एपिसोडांत हांव आसा आनी हे म्हजें उचित कोंकणी खातीर काम आमी कोंकणी मायेचे भुरगे आमी कोंकणी खातीर करचें काम हें आमी करतात तुमी कोंकणींत कितें तरी कोंकणी उलोवच्या संस्कृतीक कितें तरी एचिवमेंट केला जाल्यार कितें तरी साधन केलां जाल्यार आमकां संपर्क करचो आनीक हे कार्यक्रम तुमकां हांगा लायव्ह हाडून तुमकां लोक आमकां प्रदर्शीत करचें काम आमी करता आज परत एक भारी एक साधन केल्लो मात न्हय वो आसले कडेन गोड मोव दूद हें सांगता वळटा तितलो मोगाळ मनीस हाच्या विशयान मुडबिद्री प्रेस क्लबा पोर गेल्ले जाल्यार थंय उलयतलो आलंगार डोंजी गुरकुली ते म्हणून कितले सोबीत करून तांणी अभिप्राय येयले म्हळ्यार तांणी सांगलें फादर विन्सेंट आनी फादर बॅझिल वास म्हणून दोग जाण सांगले आगले इंकले मला तरी हेल्प पंढरे दिरात म्हणून आनीक तातूंतलो बॅझिल वास आज आमच्या मुखार आसा एक फादर बॅझिल वास म्हळ्यार पक्षी केरे पिरगजेंत रेतेर आनीक देवाचें उतर प्रगट करन तें क्षेत्र परत फादर फ्रेडाच्या उपरांत परत एक स्टॅनली पिरेरीच्या उपरांत परत पॉप्युलर केल्लो एक पाद्र्याप तितलें मात न्हय कन्नड साहित्यांत कोंकणींनी कन्नड साहित्यांत सदस्य जावन कासापासो कन्नड साहित्य परिशद सदस्य जावन ताच्या उपरांत विंगड कडेन तो खंय गेला थंय पुरो ताणें कन्नड साहित्य संमेलन होस्ट केल्यांत मुखेल सोयरो जावन गेला आंतरधर्मी खंयचीपुरा संवादां सार्वजनीक आसात ते दाळा वीरेंद्र हेगडे वट्टुकू आदल्या पेजावर स्वामी वट्टुकू तो मुखेल अतिथी जावन तांचे सांगता बराबर अतिथी जावन बसून संवादांनी ताणें पात्र काडून गेला एक एक्सटेन्सिव एक हांसो ताच्या तोंडार केदाळय माजवना ताचे फ्रेंच कार्ड केदाळय दोवें जायना समज मागीर तितलें मात न्हय एक फर्स्ट क्लास मनीस एक मनशापणाचो मनीस ताचे कडेन एक महिना आसलें तें आतां ना म्हणली ताका बेजाराय आसा एकच मिटर रडलोय तो त्या महिना मेल्ले हेळा बात दुसरे केदाळे बरो रडना आनी उरले जाल्यार पुरा लोकांक आसो इतलो सोबीत व्यक्ती असो माड्यांतार असो विगार आतां माड्यांतार विगार जावन आसा आज आयला रेती दिवच्या कन्नड आनी कोंकणी रेती दिवच्या एक्सपर्ट आज आमच्या मदें आयला फादर बॅझिल वास तुमकां स्वागत देव बरी सांग देव तुमकां आमच्या देगेनाका पळोवन तुमकां खोशी जाता युअर सेल्फ इज अ इन्स्पिरेशन तुमकां पळयलें आनी तें तितलें येत आसल्यार पुरो दुसरें कांय जायचें म्हणटा तो हांसो दराळ जाता देव बरें कर सांगा तुमची बागी आवय बापाय कोण सांगा ह्या इतल्या बऱ्या मनशाची खंय जल्मल्यात आनी सेमिनारीक म्हणसर कशें पावल्यात म्हण सांगा हांव हांगासो लागशिल्ल्या ओमजोरचो फरंगपेटे ओमजोर मेर मजाल थंयसर बाडूर वाडो आमचो थंय सेबॅस्टियन वास आनी क्रिस्टीन गोम्स आमच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी हांव चवथो हो मध्य आमी 4 जाण 5 जाण बाबा त्या भयणी आनी आमचो एकलो मावळो फादर लॉरेन्स गोम्स पाद्र्या पावलो आयल्या वार सरलो आनी मावशेचो पूत आनी फादर नॉर्बर्ट लोबो आसा आतां सिनियर प्रिस्ट होमांत आसा तो एका मावशेचो पूत आनी एका मावशेचो नातू फादर नवीन पिंटो म्हणून उदय स्कुलाचो प्रिंसिपल आसा मंजेश्वर तशें आमच्या कुटुंबांत पाद्र्या सिस्टरां आमी आसात मागीर बेतानी सिस्टर आसा सिस्टर लुशिटा म्हण आयल्या सरल्या मागीर सिस्टर मेरी म्हणून ती उत्तर कन्नडांत सेवा दिते आसा ती धार्मीक ती एक बोंदेर तुमचे सगळे अंतावण म्हणजे आमचे भक्ती कुटाम आमच्या म्हज्या बाबाच्या कुशीन थंय कापुचीन फादर थियोफिलस आसलो म्हळ्यार म्हज्या बाबाक मावळो ब्रदर रॉबर्ट
आणि वियांनी हे पुरा बाबाच्या कुटुंबातलं आहे माईच्या कुटुंबातलं हे गोम्स सेक्युलर सेक्युलर ते कापुचीन ते दोनांचे इल्लेसे बरसोन आयले म्हाका ब्रँड वय बरसोन आयले आमचे कृषी कुटाम आमगे घरा कृषी सकाळी उठोन पांत्यार उठोन मनजातींक ताळणें दिवन तांकां सोरव दिवन आमी तांकां कोसूंक आपोणार आसाय 9 वरां म्हणून सर्गाद्यांत कोसताल्या ताचे उपरांत धडपडून हात पाय तुले आनी इस्काला धांवून तेच्या इस्कालाक देखून म्हाका आमच्या हायस्कुलांत धांवणेंत रन्नर साप मेळिल्ले म्हाका 3 प्रायज धांवणेंत हायस्कुलाच्या हातूंत आमच्या स्पोर्ट्स डेंत म्हणजे तितलो स्पीड आतां जाल्यार म्हणटात आतां जाल्यार आमचे कॉलेज लेक्चरर्स आदले वटी धांवता आता स्पीड नडप आवाज तुम्ही सांगात चल्ल्या गेल्यार सांगात चलतना तुमच्या आमी धांवचें पडटा म्हणटात ल्हान आसतना दिल्लो तो दांबो आनी त्या वेळार आमच्या घरा मस्त पाडे रेडे म्हशी गायो त्यो म्हशी पुरो सोरच्यो खंय वताय पेरमा आतां इगर जा पळय ते कुटीना पाता थंय वचून थोडे पडी गुरपूर न्हय गडे म्हणसर वचून म्हशी थंय पावल्ल्यो आसात इस्काल ना पाटी येवन तांकां आपूण हाडूंक घाले आमकां थोडे फाटी रेड्याच्या पाटीर बसून आमी हाडचे एपडी डम मागर पडले म्हणल्यार ते एक गम्मत तें त्या वेळाचें पळय तुमकां लोक असो गोळी जावन कसो केलो तशें कोणे इन्स्पिरेशन केलें ते आमच्या मांयचे कुटुंब ताणें पाद्र्याप आनी बाबाचे कुटुंब पाद्र्याप आनी माईन ती एक म्हणटाली आमच्या कुटुंबांत एकलो मनीस जायचे आठांत 1 मिनीट वचचें म्हणून 1 मनीस बारी मागणें आमगेर सकाळीं सांजेर सकाळीं सांजे मागणें कंपल्सरी ह्या कॉरेस्पॉन्ड बाब बसलो चिमणी त्या दाळा करंट येवना करंट आयलो हांव भविश्या 5 आसतना करंट आयलो आमगेर थंय सद्दां करंट आयलो पंपाक थंय धांवन एक वायर ओडून आमकां भितर सकाळ मदोन बसून वाचूंक बुड्डे बल्ब एक बल्ब वय बुड्डो ताचो त्या वायर उसवाडाक सकाळी मदोन बसचें आनी रिगलो जेजू मोळ्या सांजेचे कॉरेस्पॉन्ड 40 दीस चुकोंक ना कॉरेस्पॉन्ड तेर्स लांबू हे जालें मो आनी आमकां सदां सकाळीं थोडे मिसा वचोंक गेले मस्त थोडे मार पडले आतां पळय ती गाद्याची माती समज धुवन आसता इस्काला गेले इस्काला टिचरी मार ती पिकता थंय भोंवतना पिकता होय म्हणटा ते वयर टावाक मारचें दिता मग पयलींच व्हडला हें उन पाच्या करून घालून ते मात घरा आमगे ताक आनी दही पुरो आसतालें वत पास खावचें आनी घरा आमच्या मिठाचे आंबे कोळा गेल्ले गरे कोळा गेल्ले पालपणस कोळा गेल्ली सिंटां हे मोगी सिंटां सोंग ते गुड्यार मुस्तू सिंटां मोगी हें पुरा आमी वचोन त्या परमिशन विचारूंक ना पेज काण गेले चिट्टिले मिरसांग चिट्टिली केलें दवऱ्या सांजेर पाटी आयल्या उपरांत पोणस काडलो केलो रसाळपणा जाल्यार रुकार थोडे फाटी हय काडलो केलो तेंत आनी काय पपायान पिकले जाल्यार रुकारचे वयर वचलो गाडी पण ती कावून सोडे सोडच्यान बार विचारला माटी येता माटी उठच्या आमी सदां हांव एक वर्द मेळटा म्हणून सरी आमच्या घरा काले नाल्ल काडूंक आनी आले आमी बाबा वत्तो पुरा करताले पुरा कोणाक गांवाच्या एक इंट्रस्ट आनी खुशी ती खुशी माटी येता माटी उठचे ते भारी इंट्रस्ट कुबोदर ल्हानपणाचें हें आसा पळय काणी तशें आमकां म्हशीचें दूद केदोळे उण करता जितलें जायचें पडटलें वय मडकेन म्हशीचें दूद रेडी ताका आमचें तळ पेळ्याचें गोड बाब रीण दितालो पावसांत गिमांत उतो भरून गोड पटी हाडटाले वय गोड ते आमी लो इड्यात केळ्याक सांजेर येवन आनी लो नाल्ल काय म्हणलो तो गावचो वट्टार कटे आनी कितें न्हय सांजे केक न्हय आनी गम्मत कोत्ताय पणसाचो गोरो खावन हे गोडाचो कुडको खा गरे जित्ता हय ते मस्त ना गोत्तो ना हांवें आतां आतां आमच्या पटल्यार सांगता आमी आतां पटल्यार गोडा उडको नाल्ला उडको नारळा कुडको कोडा उडको नारळाचे कांतली नारळे कांतली आतां हांवें घरे काण दवरले आमचो पटल्यार ते नारळे कांतले रेडी दवरतात एक 3 घरे खाताना एक काडली साबून गेले समाज इकता देखून आमचे मस्तन पणसाचे पातोळ्यो करतना नाल्ल घालतात नाल्ल वाडटात आतां गुत्तून आसली मालगडी कशी करताली नाल्ल पूण कांतली कुडके करून घालचे कांतले कुडक्यो घालताली जिरवण एक
हां ते मस्त जाण अजून करतो ना हो 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 ते पळया म्हाका ही कोंकणी वखदां ल्हान आसतना आमकां हां हां आमकां कुडू आंकड्याच्यो कसाय पिवंक घालो बिबड्याच्या आंकड्यांची बिब्याच्या आंकड्याची, वय, हां. बिबी आंकडे भाजून निवड वय निवड तसो हां मागीर दांत्रेचो निवड दांत्रेची निवड मागीर काय पुरा निवळ आले आमकां तुमचे भलायकी सुगूट सकाळी कळलो एक ब्रेक काण घ्या 8 मिनटं जाल्या कोंकणी भाशेन नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसा फादर बॅझिल वास ताचो स्पिरीट 60+ तो ताचो स्पिरीट तुमी पळया आमच्या बरोच आसा पयलें केल्लें कितें आनी परत सांगतेच आसा राव आमचे सगळ्या पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रा एक ब्रेक काण घेता स्वागत मुखार कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फादर बॅझिल वास एक मालगडो पद्र्याप आनीक आतां माड्यांतरात आसा तो सेमिनारींत आसतना ताच्या विशयान एक इम्पॉर्टंट एक इन्सिडेंट जाल्ल्या वरवीं आज ताचे सोशल लायफाक ताका मोटिवेशन म्हणून सांगतेत आसा घरा बसून बिब्याच्यो आंकड्यो समेत आमचे आनी ताचें लायफ भारी मॅच जाता आनी आमी बिब्याची पळापरांत केल्यात 4 कोल्यांनी आनी 7 कोल्यांनी पुसून कांयचे नाल्यार फोटो जातात 7 कोल्यांनी हय 7 कोल्यान गुळंब करची तशें म्हणून न्ही ताचें कारण कितें म्हळ्यार पोटाक दुसरें ना दॅट इज एनदर थिंग कितें म्हळ्यार पोटाक ना नाल्यार कोण खाता आनी बीबीएचे केल्ल्यान आमकां एलर्जी आतां उणी आतां आमकां परत कळ्यो म्हज्या लायफान दोळे गुळयो काडून घेवनात म्हळ्यार देर इज नो टॅबलेट आतां सेमिनारी तुमी सेमिनारी रिगल्यात हय हांव इस्काल ते नित्यासाय हायस्कुलाचे फर्स्ट बॅच हांव कमजोर थंय जावन थंय मादर एंड्रो म्हणटात ही वोकेशनां बारी प्रेरान ती रिडॅम्प्टिस पाद्र्याप जायचे म्हणटाली म्हाका पूण हांव ही जेता म्हणल्यार संतोष तिका बेजार काय ना लोभ दवरतो तांचो तुमचो संतोष तिका तिणें वॉच दिल्लें म्हाका सेमिनार रिकताना पळय गे सेमिनार रिकल्या थंय सर आमकां खाली मागणें मात न्ही खेळोंक फादर स्टॅन्ली पिरेरा फ्री शूज फ्री बॅग हॉकी स्टीक ते पुरा स्टॅन्ली मिरांदा भारी एक प्रमोशन स्पोर्ट्साक शे ते आमकां तो आतां सरलो दूख येता ताचे विशीं चिंता ना तितलें प्रमोट केला ताचे फादर वालेरियन डिसोजा म्हणून आसलो आतां कॉलेजीन फादर लिओ आसा न्ही रिसर्च पाद्र्याप तसो भाऊ सोशियल वर्क म्हळ्यार पोरणे एक SD बायक काडून घेवन ते त्या वेळार 75 हांव रायले न्ही हांगा नेत्रावतीचे हांव रायले बाज्याल आनी पुरा विरानगरांनी ते हांवराक कितले घर गेले म्हूण ना ते पुरा लोकांक विरानगर फैजल नगर फादर वाल्ली निदाना आमकां येवन रडटा सांगता या आमी म्हणून ब्रदरांक वय आमकां मागीर क्लास येना थंयच आमी मेळ्ळे सैऱ्यांचे हांचे परस वस्तू रोट्टू केलें गेलें आनी थंय वचून आमकां घरां बांदूंक कोंडूंक घरां बांदूंक फातोर घरां पब्लिकाक आमच्या इगर्जी विरानगर फैजल नगर घरां आतां व्हडले बंगले केल्या जावन थोड्यांनी पूण त्या वेळार सुरू बांदिल्लीं घरां फादर वाल्ली आनी आमी सेमिनार दिसतानी तुमच्या हातान आमच्या हातांनी वावर केला आमी कितले दीस वावर केला पावसा भिजोवन आवरायल्या लोकांक रिहॅबिलिट करूंक सुरवेर गुडसूल घालून ताच्या उपरांत घरां बांदूंक पुरा सगळें वर्स आमकां 2-3 वर्सां फिलॉसॉफी थियोलॉजी रिजन्सी पुरा थंयच ती पुरा आमी हांव त्या वेळार ज्युनियर फिलॉसॉफी म्हणून आमी त्या वावरांत मागीर ताचा ते आमचो वावर थंय मुक्तोन आयलो थंय वावर मुक्तोन आयलो ताच्या आमकां सोशियल कॅम्पां आसतालीं पुरा ताच्या रिजन्सी जाली उडपी ताच्या उपरांत वर्द जावन कल्याणपूर मड्यांतर काजीतोर आलो ताच्या उपरांत मड्यांतर काजीतोर आलो 1 वर्स काजीतोर आलो मागीर मंगळेचे ते 3 वर्सां आसलो कोत्ता केदें व्हडलें हय मंगळेचे ते 3 वर्सां आलो तशें मंगळा ज्योतींत कितें काम जातलें दायस लिटरेचर कॅटिकेटिकल आनी बिब्लिकल सेंटर म्हाका सेमिनारां दिवचें वॅल्यू एड्युकेशन सेमिनारां आनी बायबलाच्या सेमिनारां दिवचें शिक्षकांक आनी हेर लोकांक कुटुंबाच्या विशयान ती दादा प्रिकेन सेमिनारां की टॉक ते सगळें आमी चलोवचें थंय 3 वर्सां आलो थंय ताच्या मध्ये तुमचे कडेन म्हळ्यार कंटिन्युएशन विचारया तुमी पक्ष गेरे येता सर फादर आमचो स्टॅन्ली पिरेरा थंय ट्रान्सफर जावन एक 25 वर्सां जाल्लीं एक सादारण सक्कड पिरगत बरी ती पिरगत जावन आहली मागीर
ताकोड्या भरिंगी मड्यांतारा भरिंगी बंटवाळा भरिंगी खंयचे या सकड पिरगेच्या भरी पिरगेत जावन आले. तुमी गेल्या उपरांत तेचें नांव परत एक पटी अशें जालें की थंय जावचें सांजुजाचें तें भक्तीपण मस्त चडलें. कितें बॅकग्रावंड तुमी कितें केलें? हांव पणजे आसतनांत हांव वयल्लो विकार पंजा ते आसा मागणें सुरू केलें. थंयचे इगर्ज आनी इगर्ज कंपावंडाक म्हणले बरें तितलो लोक येवन सुरू कॅरिस्मॅटीक तें कॅरिस्मॅटिकान तें आमच्या बीस साहेबान नोट केलें, बीस बाजिलान. आनी बॅजिल आलो वय मागीर हांगा बीस हांगा पाद्र्याप एलियास आलो. सिंपल पाद्र्याप बरो पाद्र्याप तो सरला आतां कृषिकारी आलो. ताणें बीस साहेबा सांगून ताणें आनी आमचो जेरी आतां बिस्पू जाला तो तांचे बरोबर काम तो रूस एम्पाक वेतालो शिवडी पिता. आनी हें करून आतां रूस एम्पाक येतात म्हळ्यार पक्षी गेले मस्त सोशियल एक्टिविटी जाल्ली म्हाका पंजांत त्या काय जाता इगर्जे भक्तीपणाक येता ना पूण येलो थंय गेल्या उपरांत म्हाका हात पांय सोडून पुरसोत ना. मंगळाराचें 9 सुरू केलें, शुक्राराचें रेतीर सुरू केलें पक्षीगिरे आनी सुरू जालो लोक म्हणटा. हांव सुरू 10-15 दीस 9 करतना सुरू 1 म्हयनो 9 1-2 म्हयने 9 केले 10 जण 15 जण 20 जण. मागीर 1 म्हयनो रजा काडून खंय गेलो ताच्या पाटी येयलो सुरू केलें मागणें सुरू केलें. कांय ना मागणें करतना सैतान सुटचें आनी कितें जावचें लोक बोबो घालून पडचो कांय ना. एकलो एक दीस हांव मागणें मुग्धून घरा गेला मात थंयसर धांवून आयले सकयल फादर ही गजीन तकलो फादर मारता आमकां म्हणून कळ्ळें. ताणें सुद्दां आनी त्या दाडा रुखाटाची कदेलां आली ताणें सुद्दां 20 कदेलां पूड करून जालें आंत अब्बा. पूण त्या दाडाची एक सकत म्हणून सांगलें म्हजी हांव मनीस येदोंत तुमच्या मागण्याची सकत येदोंत सोम्याची सकत बंद कर म्हळें. तो वमतोत पडलो ते त्याला कळलें म्हाका त्या क्षेत्राची सकत ती सकत वय कांय ना लायन रावचो लोक सकाळीं तो रात म्हणसर कावन्सिलिंगा मागण्या वांजेला सर म्हजो भाव एक दीस आयला म्हाका रातीक 9 वरांर मेळ्ळो. तूं आतां कितें आयलें म्हण सकाळीं 8 वरांर आयला रे लोक सोडना म्हाका येवंक मुखार पळय म्हणटा तूं आयला म्हजो मेळ्ळो म्हाका तें तली गजाल फुल मात्र बेस्ट जोक बेस्ट कित्याक म्हळ्यार आंगडीचे बागील काडून सोडनातले बरी कोणाक लुटले बरी मस्त. थंय काल देवाचे उतार मागणें वांजेलो आसा जेणे रूस एम्पाकी डायरेक्टर हांव त्या फॉरेन एड पुरो रावली तांकां पुरो नवे रितीर तांकां ते रिसेट करूंक रूस एम सेंटर ते कोर्स सेट करूंक तेंय केलें 7 वर्सां तेंय केलें हें केलें. आनी सोरो सोडची शिबिरां सोरो सोडटाना म्हाका कुमोग केल्लें म्हाका मुख्य संघटन गुत्ता म्हाका आमचे संघ परिवाराचे ते तरणाटे म्हजेर जीप आलें सांगाता येवचें ते देवळा वागला आनी काय तांकां धरून घालचें हाडचें पळय पातर 200 जण हॉलांत भरल्यात क्रिस्तांव अक्रिस्तांव हे पुरात आनी लिंकाच्यानी हेल्प केलें म्हाका चलोवंक शिवडी पिनीले हेल्प केलें तांणी हेल्प केलें. ते एक म्हाका उडासा कितले आनी सेमिनार करता तसोच खंय ना लोक रोडून पाविला आनी ताका एडमीट हॉल खंय आले धाकटेशे होला ते रिपेरी करून तांकां रावोंक येतले राती गलाटो कोलांचो माग होते बरो जाल्यार हांव मागण्याच्या बळांत पुरा मागण्या बळांत गंमत केलें म्हळ्यार हांवें म्हज्या बोटलेराक कितले जाण आसा पळोवं म्हण धाडुल्लो विशेश घालें म्हळ्यार कितले जाण आसा ते सांजे रावता तांदूळ घालचे न्ही रे बोटलेर येवन सकाळीं गेलो दनपा म्हणसर येवना पळयतना धरून नाडलो वो एकलो म्हण ताका इंजेक्शन वो तरी तोडा एक तुमच्या भावाक घेवंक सोडनातले मागीर कळ्ळें करचें गळना म्हाका मागीर आमचे वॉलंटियर्स आमचे यूथ आले आनी कितें म्हाका म्हणलें खंयचेय अक्रिस्तांव जाल्यार गुरुकुले म्हूण धांवन येताले कुमके गरजेक जाले येताले म्हाका कुमक करताले आनी थंय आवरयले रातीक हांव मोदेने 12 वरार जीप काडून घेवन न्हंय तडी वचून लोकांक वयर हाडना आमच्या हॉलांत हाडूंक थंय पळयतना कोणाकी म्हजी वळख कळना कोण वची परसाक्षिता म्हणून अमरनाथ शेट्टी वळख धरली गुरुकुले हिरा जमालपणी म्हणून रातीक मोदेने 12 वरार अमरनाथ शेट्टी ताच्या वरून म्हाका भारी रिगार्ड्स ही गुरुकुलांची यावली म्हणून तर भारी ताच्या मोर नाकी गेलो भारी रिगार्ड्स म्हाका ताणें भारी
खंयच्या गेल्ले कुठले वचन करतालो. एक ब्रेक कोंकणी भाशेंत लेखत या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा फादर बॅझिल वास त्याच्या हे आमचे हे सेशन पावना पूण मेन विषय आमी येतात आहोत राव आमचे सांगता फळ्या विपोर न्यूज कोंकणी भाशेन घेतरा एक ब्रेक काड घेता. स्वागत मग कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा फादर बॅझिल वास म्हणून सगळ्यांक गोत असा पक्षिकेराच्या विशयान आमी ताच्या विशयी उरल्या थंय श्राईन ताणें कशें केलें थंय तो आसतना लोकांची पिडा कशी गुण जातली आनी ताणें केल्ले सोशल सर्वीस अल्कोहॉल एनोनिमस जावं दी थंय लोकांच्या मदें ताणें केल्ली सेवा इतर पुरो सगळें कोत्ता. ह्या पात्र्या भविश्यांत तें कंटिन्यू करून गेल्यार आनीक पुस्त आसा. ताणें कन्नड साहित्य परिशदेचो मेंबर जावन 4-5 साहित्य परिषदेची तालूक लेवलाची कार्यक्रमा वार्षिक कार्यक्रमा ताणें होस्ट केला. तो अध्यक्ष जाल्लो आसा आनीक कन्नडांत काम केल्लो म्हाका दिसता एकच पात्र आपूण चिंता सांगा कन्नड साहित्य परिषदेची तुमची काणी सांगा. सेमणे हिंदुस्थानांत कन्नड संघाचो कार्यदर्शी आलो. वय त्या युनिवर्सिटी आवणूराक आमी आपोवन आमी व्हडले कार्यक्रम त्या कन्नड नाटकांनी ऍक्ट करचे आनी नादा शेट्टीन वय नादा शेट्टी प्रोफेसर नादा शेट्टी वय भारी आसलें बरें. ताचे उपरांत हांव पणजे आसतनांत सुಳ್ಳ್ಯ तालूक सम्मेलना पणजे जालें तालूक सम्मेलना तालूक कन्नड साहित्य तालूक कन्नड साहित्य संमेलन तालूक कन्नड सम्मेलन उद्घाटक हांव उद्घाटन तुमी वय वय ताणें दिल्ली मॅसेज उद्यावणी व्हडल्या हातूंत आई लिवडा आसा रामाच्या आयतारा तें रामाच्या आयतारा सगळ्यां मीच जावन तें उद्घाटन केल्लो तें. ताचे उपरांत एप्रील 8 वा 9 आसा त्या वेळार आनी मेंबर जालोय वय मेंबर जालो ताचे उपरांत मेंबर जाल्लो ताचे उपरांत मेंबर जाल्लो म्हाका तितलें म्हाका जावना. ताचे उपरांत पक्षी आलो थंयसर आमचे कन्नड साहित्य संमेलन इंटरनॅशनल कन्नड तालूक कन्नड साहित्य संमेलना आमी पक्षिकेरें केलें. त्या दळा इदीन हब्बा उद्घाटक आनी फादर स्टॅनली पेरेरा गेस्ट तें केलें आमी संवाद संमेलन केलें. ताचे उपरांत मुख्य वर्सा जाताना मोहनदास सुरतकाल तें आसलें तें तांणी मागीर करता आसतना हांव एक गोश्टीक हांव मुख्यस्त जावन संवाद गोश्टी संवादकार वय संवादकार तें जावन. ताचे उपरांत हांव बेळा गेलो. बेळांत आमी कासरगोड तालूक डिस्ट्रिक्ट संमेलन जालो कन्नडाचो. ताचे उपरांत हो जालो खंयचो अखिल केरळ संमेलन जालो कन्नड बेळांतच ते साहित्य थंय रावुल्ले आसात. आनी नांव हें आयलो हे पुरो व्हडले साहित्य परिषद मेंबर आनी कन्नड प्राधिकरणाचो अध्यक्ष हे पुरा ते थोडे म्हज्या सेंड ऑफाक गेस्ट जावन मरें आयल्यात मागीर परतून न्ही वय वय बारी एक तांचे तेचे कासरगोड डिस्ट्रिक्टाचे कोण कन्नड साहित्य आले ते पुरो इश्ट आसले. आमचो हो आसलो पळय आमचो कोण शेट्टी कोण राई कोण आमचो सांगा पळया कయ్యాರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರಾಯ್ ತಾಜೆ ಸಂಗತ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಸ್ಲಾಂ ವೈಗಿ ಏನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳಂತ ಕಾಣದ ಒಡ್ಲೆ ಅಂತ सांगोंक भारी गंमत लोक आसतालो भारी गंमत तशें बरोबर. मागीर ताणी त्या साहित्यानी मेळोन म्हजे विशयांत वर्धमान म्हणून एक बूक काडलो आसा वैगी म्हजे विशयांत ताणी बूक काडलो बेळा आसतना वय वय. ताचे उपरांत थंय तुळू साहित्य संमेलनाक गेस्ट हांव तें तशें थंय मस्त आमी घेतले आसले आनी ते तांचे खंयचेय कार्यक्रम आसल्यार संवाद संमेलन आसल्यार म्हाका एक उलोवपी जावन थंय व्हडली पडली आसा खंय आमच्या कासरगोड थंय पेजावराचो स्वामी येतलो तो आनी हांव मुख्य गेस्ट भाशणां दिवंक संवाद संमेलनाक आनी म्हजेच वर्तीच्या 25 संभ्रमाक राघवेंद्र तीर्थ स्वामीची गेस्ट आनी ओडयूर स्वामी ते गेस्ट जावन आसले. मागीर ऑस्कर फर्नांडीस आयिल्लो मागीर आळू आयिल्लो आळूवाची भलायकी मोहन आळूवाची अभयचंद्र आयिल्लो पुरा बारी एक म्हळ्यार सगळे सांगाते म्हणून आमी काम करताले सांगाते मेळून ही गयच्या वाठारांत 5,000-6,000 लोक जमचो बेळा बेळा आनी खर्चाक इकॉनॉमी कशी येतली म्हणून हे हाडटात म्हणजे सवाल हां थोडे बोटू
ते आमचे हाव्या का बोट जाऊ तांचे घराने मस्त तोटा गुरुಗಳ 2 ಗೋಣಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಈ ಗೋಣೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಇದು गुज्जे हे पुरा आमचे ते इगयचो काल उत्सव जालो ताचे वोज हाडला व्हडलें लॉरी येरतानी इगयच्या फेस्ताक तांच्या एका उत्सवाक आमी दिले म्युच्युअल आमी तर तांच्या खंयचे आयला खंयचे फंक्शन आसो न्ही एक गेस्ट हांव भोज्याक जाल्यार हांव आसाचे भोज्या म्हळ्यार इन्वायट करतले भोज्याच्या दिसा सगळे येवचे भोज्या दिसांनी हातले बोटां आपयतात पळय ह्या दिसा हांवें आसाचे गुरुगडे ನೀವು ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ನಾವು ते एक भारी एक आमचे कन्नड साहित्यात आमी मस्त तशें आमी केल्लें उडास आसा म्हाका बस हांव सेमने नासतना बाजीलप्पू जप्पू म्हणून ल्हान ल्हान कावाणां बरयतात बाजीलप्पू जप्पू राखण्यार बरयतालो अजून म्हाका थोडे सांगाती पाद्र्या त्या दळाचो लोक अजून बाजीलप्पू जप्पू म्हळ्यार तुमी ते ल्हान ल्हान कावाणां चुटू कावाणां बरोवचे ती कोंकणीत मागीर कोंकणींत लेखना आनी बरोबर ते आसलो तोळ तोळ राखण्याचें संमेलन तुमी राखण्या संमेलनां केल्या आंत मागीर राखण्या भुरग्यां संमेलन बेळाव ते भारी व्हडलें केल्लें आमी भारी माड्यांतर गेल्या उपरांत चप्पे कितें ते माड्यांतर काही संमेलनां बरं माड्यांतर आमी आदले फावटी तोच व्हडलो समावेश जालो न्ही ते जालें ते एक माड्यांतर इंस्टिट्यूशन आहात न्ही आमचे लागीं KG क्लास ताव न्हू आमचे लागीं इंग्लीश मिडियम इस्कॉलान PUC आर्ट्स कॉमर्स सायन्स पुरा आसा कॉलेजीन परतून आर्ट्स कॉमर्स BCA मागीर परतून MCOM सगळें आनी हॉस्टेलां आनी इतली राटावळ त्या राटोवन पुरो आमकां आतां शिक्षणाक मुख्य पळयचे आमी आमचो लोक आहा इतलो 700 कुटुंबां आसात तें पळयचे मागीर इतले आमच्या सुमार 4-5 हजार भुरगीं कॅम्पसांत तांचे पुरा 17 पळय आजकाल मस्त संगती जातात हॉस्टेलां आहात चलयांक आसात शिकपाक कोणाक कितें जाल्यार भारी बरो अवकाश आमचे 100% रिजल्ट फोर्थ रिजल्ट BA तूं 100% रिजल्ट आनी पुरो फर्स्ट क्लास आनी परतून BCOमांत BCA 100% रिजल्ट MCOM 100% रिजल्ट माड्यांतरची मनशां बारी धैर्यादीक ते काम आमी आमचे लोकांनी केलां परत इगयेचें काम जालें 150 जण वॉलंटियर्स राती मोदेणे असं काम करचें राती घेवन थोडे मास्टर सोशियल वर्क करचे आनी कितें करचें राती घेवन म्हणजे 200 नळे म्हणी पेंट काडून जायचे म्हणून तसो काम करून सांजेर येवन बसचे लेक्चरर्स पर्यंत वय हां भारी एक काम NCC भुरग्यां पर्यंत आयले नांवचो उंदयो सहाय मारते म्हणून आमचे भुरगे देवळा कडेन येता सेवा दिवंक काट बांदचे आमचे न्ही आमचे काट बांदले सुरूच्या वर्सा आमी इगयेच्या भुरग्यांनी ICIM वचून मागीर हांव गेलो वळाक घे पळय वळांक ICIM वचून केलें ताचे NCC भुरगे घालून काट बांदतात आमी केळंबे आनी आमी माडल्यो टायट हें कर न्हू ताका मागीर प्लास्टीक हाडून अशें दवर न्हू ताका मागीर हाडिल्ल्यो रेंवेच्यो गुडयो म्हणटा दवर पुरो केलें दुसरे वर्सा आमकां MLA तावन ग्रांट येवन आतां मस्त 4-5 कॉन्क्रिटीचे काट जाले आतां पळय गे आतां आमच्या बैलांत उदक गम्मत उदक गम्मत कितलो जागो आसा तुमकां ही गरजे जागो आतां एक 35 एकर आसा आदी ना पेंट येता इगज इगजचोच जागो आदी आमचे कोण लोकांक आमच्या त्या प्रमाण त्या पाद्र्या तांकां एक तांचे रेकॉर्ड करून दिला क्रिस्तांव कोण आले म्हळ्यार सगळें रेकॉर्ड करून दिला तशें ते काट बांदले परतून सांगा हांवें मदें ते उलयलें सांगा ते कशें सक्सेस कशें जालें परतून काट बांदचें म्हणून सांगल्यार काट बांदलेल्यान उदक सोडलें की ना गांवचो लोक पुरो वट्ट्यो खर्च कांय ना तेत जेवण दितात तेत आनी साववार्द लोकांक कुटसूंक बाऱ्या पुरो रयतांक हां हांव एक टी-शर्ट घाललें टोपी तो हांगा आतां काम केलां एक बोटू ताचें जेवण आमकां आनी एक कोणाची च्या तशें सगळ्यांनी कुमक केली सगळे कुमक करतात आतां हांव म्हळें आतां कॉन्क्रीट काट जालें MLAन दिलें आतां कॉन्क्रीट काट जालें पोळी घालची आतां पोळी घालची ह्या वर्सा सुद्दां पुरा कॉन्क्रीट काट जालें आनी तें आमकां काट बांदचें काम ना आतां उदक जिरोवची आमच्या कॅम्पसांत उदक जिरोवची आतां ICIMच्या भुरग्यांनी वचून पळयत तुमी पयलीं म्हळ्यार एक पिकनीक असो जागो तो आतां ते काट पळयत वय आमी त्या दळा रेंव गोणी आनी बरन माडयो पूर्ण ते दीस सकाळीं तो रात जावन येता आसतना
उदा आपण आखे त्यात काटान पटे इल्ले उपयोग वय, वय. आता बाय दडा नाही पटे गमात कितले जाणांक गोट्टू करतले कितले दार कितले 50-100 जण आसतले गे एक 50 सण म्हणी जाय वैत बुडी म्हणटा काट घालूंक, वय, वय. आमी करताले ल्हान आसतना वैत बुडी म्हणजे आनी परत सकट जाणांनी गोट्टूक जावचे काट घालूंक जायचे 50 जण म्हण जायचे म्हळ्यार त्याने त्या हाडूंक ह्या हाडूंक होन हाडूंक ते पुरा खर्च तुमच्या माईना विशयान सांगा हा ते मायन हांवें मुंबयच्यान हाडिल्लें आं मुंबयत हाडलें ते म्हाका गुड मॉर्निंग हाव आर यू तुमचें नांव काडटलें गे ताका हांवें मिस्टर पिंटो म्हण ताका नांव दवरलें मिस्टर पिंटोन म्हाका दान दिल्लें तें ताचें नांव दवरलें ताका मिस्टर पिंटो म्हणून तो मिस्टर पिंटो म्हणल्यार कोटले आसतालें गे हय मागीर आमी मिटिंगां करता आसतना ताणें थंयसर आमी कोणेय जोर उलयल्यार चुपशे रावो म्हणून जोर एक ब्रेक काण घ्या ते कंटिन्युएशन मागीर करया कोंकणी भाशेन नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आतां फादर बॅसिल वास मल्टिपल पर्सनालिटी म्हळ्यार एका पाद्र्या पाडे कशे आशेत ताका पळोवन आमी कशें सांगात रावयेत एकडे कमालाच्या बद्दल कशे भोवयेत आनी कशे ओट्टूक जावयेत म्हणल्यार एक बेस्ट एग्जाम्पल फादर बॅसिल वास आनी आज तो आमच्या सांगात आसा 3 सेक्शन जाले आनी एका सेक्शनात आनीक एक इम्पॉर्टंट विशय थोडे दवरल्यात तुमी राव जे म्हणल्यार कितें राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन नेकेत्रा एक ब्रेक काडून घेता स्वागत बघा कोंकणी भाषेतली नेकेत्रा या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा फादर बॅसिल वास आणि एक सकला कला वल्लभा तांचे रेतेर जावं दी तांचे एक मोटिवेशन जावं दी तांणी करचें काम जावं दी तांकां तेत्त साठी आनीक सत्यम वदा धर्मम चराचरा तांकां बेस्ट सूट जाता सत उलय धर्म चलय हे तांचें प्रिंसिपल आनीक सांगा तुमी सत उलोवन दिवचे वखद खंयच्या पिढेकी जाता म्हणटात सांगा वखद दिवचे विशय सांगा तुमच्या मागीर मायनाच्या विशयान मागीर कंटिन्यू करया लोक मस्त मागण्याक येता आं मागीर ताणें हें सांगचें फाल्यां तुमी खाली म्हणे वखद दिनात गे म्हणून आं सो लागीं मागचें ल्हान आसतना आवय बापायन आमकां दिल्ली थोडी वखदां आहात आं तांतले 2-4 पाले वट्टू घालचे दी पळया जाल्लें आसा खंय धाकटेरां गूण जावनांतल्यान गूण जाला आलो पालो आलो पालो तरी फाटी कसाय तरी फाटी आतां म्हाका ताळ्याक आज हाडून हांवें ना रेती घेता आसतना मामा हाडे आमच्या पटल्यार म्हाका सांगला खाले बरा घालून कसाय करीचे म्हणून तें पुरो घाल इल्लो इल्लो साकसो कसाय म्हळ्यार पियोंक कसो न्ही मस्त लोक आतां चिंता कितें कसाय म्हळ्यार ग्लास पियेचे म्हणून इल्लोसो कणकेचे ताळे हाडे देवल्या पुरो ताळ्या देवला दुसरो कसो आतां कोडू कसाय जाल्यार किरात कसाय जाल्यार इतलो पियोवन शुगर डावन करचें न्ही इतलोच तो पियेचे डोज एक डोज होय डोज मस्त लोकांक गोतू ना न्हय पियो थोडी एक ग्लास पियो जावन चिंतात तें न्ही इल्लो इल्लो कणके तें थोडे आमकां ल्हान आसतना आग्राच्या बाळांक गे या कोडू आंकऱ्यो गे या आमचे किराताचो कसाय गे या शेळीचे कसाय गे हे पुरा आमकां ल्हान आसतना वखद घाले आसलें वडकाणी जाल्यार हे हांकांचे एक दिवचे शेळ जाली तें दिवचे घसारे उदकान बुरसून दिल्ले अशें किरोवन दिल्यार आज आमचो थोड्या आयुर्वेदीक वखदांनी भस्म घालें हां करेक्ट मीठ घाल पोटाश आनी रंजक तें ताका वखद तें करेक्ट थोडे सांगती विलेलें शिकलां पूण हांव हे न्ही तुमच्या मायना विशयान आमी कंटिन्यू माई नांव तें हाडलें म्हळ्यार तें मिस्टर पिंटो तें ताचें हांव युजली 8 वर्सां गे म्हजे कडेन सुमार 18 वर्सां उरलें हो 10 वर्सां चड डॉक्टर मोहन आळवो ताका पळोवन रेगुलर येतालो ताका वखदय दिवंक थोडे फावटी हेल्प केल्लें आहा ताणें बरें तितलें ट्रिटमेंट केल्लें तितलें वर्सां वाचलां पळय थंय मात पुरा जिखतालो सोबतो जिखून धरतालो 20 साहेब आयल्यार 5 मिनटां थंय भायर रावो न्हू मागीर बेल करचें मागीर हांव 20 साहेब दिसाना कितें खंय हांव वाचेर शिंदा भायल्यान हांव भायर दवरलो आदलो एपी वय थंय भायल्यान राव न्हू ताचेर उलोवन रावचें बारीक तें पुरा ताचे उपरांत यू आर ए नायस बॉय जेवण जालें 19 जालो येयल्ल्याक ओगेत रावल्यार जेवण जालें सांगूंक घालें गट्ट ताळ्यान हां सकाळीं उठोन 5 उठोन गुड मॉर्निंग 5 वरार ताच्या तोंड दुकाळ फू कर ते पुरा
भारी आहे विषय भारी गंमत तो एक कंपेनी नातले बरे एक लाईफ उतरतले बरे ना जाल्यार नाही पूण म्हाका परिसराचें प्रेम हांव आतां पक्षी आसतना पळयला न्हू बरो म्हणजे जिंके आसले नविलो आले नविलो हांव इगेची रेती दिताना मुकल्या कादेला लावन बसताले आनी म्हज्या पक्षी सांगात वय म्हज्या सांगात फाटल्यान येवचें मेजार जेवणा बसल्यार ताका आनी प्लेट सांगाता ते दिवन जाल्यार लो म्हज्या प्लेटींतल्या काणून व्हरताले हय गे हय एक पळो काणून व्हरताले भारी एक ताचे ओ. नविलो ते कोणेंय लो उतर इकोंक प्रयत्न केले किन्नी व्हरून ओ ते मागीर आमच्या लोकांक कोणाक ते किन्नी व्हर सगळ्या आमचे नविले वळख आले वय वय ये म्हाका फोन केले हांगा पळयता ना ताका 4 वाजून फाटी भारी एक मस्त म्हणून जाता आयलो फॉरेस्ट रेंज एरिया आयलो पळोवंक ಇದು ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಕು ಸತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ पोचलो जमना ताच्या स्वतः म्हणजे पंजे आसतना कडावे आले म्हणजे कडावे कडावे ते राजा म्हणटाना तोटान खंय आयल्यार धांवन आयले काडामा 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 थंय येवन हांगा अशें म्हणजे काडाक लेवंका ताच्या ताका लागून दिवंका हांवें भारी ते म्हण जाती म्हाका भारी लागी मांकोड आलो म्हजो मांकोड भारी पाटीर तूं बसून बायकार बसून येसो ते पुरा मागीर हांवें कळ्ळें पुरो पोसलां पसून म्हणून ना चानी आसल्यार राती 1 वर 2 वर म्हणसर काम केल्यार म्हणजे डस्कार बसून जमल्यार पेन धरून ओडटाली जमिना गावण पळय पेन धरून ओडटाली म्हळ्यार आनी जमच्याक असो निधी हा म्हणून तिणें वयर न्हिदचें नेट्टाच्या वयर तुमच्या पळय बारे मांकडान ते मांकड भितर आसता थोडे फाटी लो म्हणजे पांयाच्या पंदलां करपुंजें अशें करचें बारे म्हण जाती फळे भारी एक तांचें विशेष मन जाती म्हळ्यार तुमी तांचो मोग करतले तशें म्हण जाती आमकां फाटी मोग दितात मासा आसा दी पेटो दी आतां आमचे कॉलगे आहा बागलार म्हाका खावंक घालून पुरसोत आसना पूण हांव येच्या हर एका मिटिंगा म्हज्या सांगाता येता कॉलेजींत पुरो सोलोवन येता आनी म्हणजे मिटींग जाता 2 वर्सां मिटींग आल्यार त्या दोरा कडेन अशें बसता सांगता तूं चलोवन येता परतून फाटीं भारी एक ते म्हण जातींक कितें एक हें आसा पळय भक्त भारी विशेष तशें परिसर आमच्या कम्पाउंडांत मस्त झाडां लायल्या हांव खंय आलो थंयसर कम्पाउंडांत तरावळ रूख लायल्यात आमी कितें बाकी उरलां तरावळ रूख लायल्या तुमकां आतां कितें बाकी उरलां कितें बाकी उरलां आमचें आणकी मनशांतय फुर्ती एक करचें आणकी जायना आमी कितलें प्रयत्न करता मनशान सान बाळगून चालू जी जाय म्हणून आणकी कस जाता दीस जाता कस जाता आसा हांव मस्त प्रोग्रामां केल्यान सान बाळवे ते पंजा आसतना आतां जाल्यार त्या इनवांचे आनी बरो म्हाका आपय तांच्या कार्यांक आयलो म्हणटा कॉलो संतोश रे भोट जावन दी गावडा जावन दी कोणी जावन दी परत एकलो PC जयराम आयिल्लो ती जावन सुळ्याचो तो येवन बसून आमी उलयला कितलो वेळ म्हळ्यार एक आमचें ते सगळे ते संवाद जिवान आहा पळय आतां जाल्यार पंजा गेलो जाल्यार थोडे बोट मोवाच्यो बोतली म्हणजे कारांत घालतात गोडाय घालतात आनी लोणचें तोरांचें लोणचें आप्पे मिडीचें रेडी पुरा हर एक तांच्या रांदे जाल्ली घालतात गुरुगाडी घे म्हणून तितले भक्त म्हळ्यार आमी मोग करचे जाल्यार आमकां मोग करतात मोगतात म्हाका तें धर्म आनी बरो व्यत्यास संवर्ध ना म्हणलें ना संवर्ध ना म्हणलें खंडीत ना आमच्या गांवांत आतां हांव लायन्सा सांगात लायन्स अध्यक्ष आलो लायन्स सांगात भोंवता म्हाकाच पुरसोत पावना बोलता म्हणजे व्हडल्या हांव आलो म्हाका वचोंक जावना हांव रेतीरेंत आलो तशेंच रोटरी सोय हांव हे घालें ऑनररी मेंबर आतां दोनांय दिना काम म्हणून तशें JCच्या पुरा कार्यक्रम आपयतात खंयचे प्रोग्राम आमचे हडलेन जाल्यार आपयतात तुमी एक ल्हानसो संदेश दिवन सोडा कडेची 2 मिनटां आसची देखून सांगा कितें करयेत आमी संवाद धाडूंक आतां सकट म्हणटात अयो क्रिस्तांवांक कश्ट आयल्यात सांगा कितें करयेत आमी सृश्टीक चड लागीं येयचे म्हळ्यार प्रकृतीक चड लागीं येयचे प्रकृती उरोवच्याक आमी सगळ्यांनी म्हळ्यार शिवाय आज फाल्यां सगळ्या आमच्या लोकांक तुजो धर्म व्हडलो कर ग्रेस्तकाय हाड फाल्यां तुजी भुरगीं वांदतात की ना आमकां गोत्तो ना प्रकृती उरय प्रकृती सोबाय उरय प्रकृतीन ती आलो पालो झाडांक उरय JCP हाडून पुरो लागार काडली ती उरोवंक कांय साधन करता हांगे तें उरय तें आमचें आयुर्वेदीक झाडांचें तें तोटां कर तें पुरो उरोवचें प्रयत्न कर आमच्या मालगडेन दायज तें आनी मालगड्यांचें आमचें इन्स्ट्रुमेंटां कितें आसलीं ती पुरो उरय थोडे कडेन करता आतां
पूण जाल्यार ते फॅशना खातीर जालां. पूण ते एक आमची एक सैमानती हेजे उरयजे आमचे हांग उरयजे कितें बरें मन उरयजे. आज आमी आमचो हांव विंगड म्हजो धर्म विंगड म्हजें हें विंगड हांव आतां पाद्री आप जावन कोणा न्हय घराच्या बागलाची घर जाय म्हाका हांव येता कोणीय आपोवन दी गेलो न्हू तूं पयसान दीस जावन सांज जावन रात जावन दी गरजेक आपण गेलो गरजेक. देखून आमी एवेलेबल आसाचे मोत विस्तार जायचे इतलें हांव म्हजें संकुचित भावने नजो. आमकां पयलें मोदलो मानव नागो ते ಮೊದಲು ಮಾನವ ಜಾಯ್ನ जाल्यार ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ म्हाका ಧೈರ್ಯ ना. ब्युटिफुल. तुमच्या एका घंट्याच्या या संवादांत आमच्या वीक्षकां सुमारे 500,000 लोक असतात आमच्या या प्रोग्रामाक. तुमी तुमचे कडेन आमकां संवाद करून भोव खुशी जाल्या. तुमी येवन 1 घंटो भर आमच्या कडेन कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रा ह्या कार्यक्रम आयल्या खातीर तुमकां आयुरारोग्य भाग्य जावन सगळ्या लोकां कडेन बरें आसूंक आनीक आमी पातयेवच्या सर देवांचे प्रेरण तुमकां मेळोनी म्हणून बघता. तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या पिंगारा पत्राकी देव बरें करूं. V4 चॅनलाकी देव बरें करूं. V4 देव बरें करूं. तुमच्या देवाचें बेसांव आसून सगळ्या बऱ्या कामाक आनी वावराक. थँक्यू. कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमांत आसले आमचे मदें आसलो फादर बॅझिल वास एक मनीस एक प्रकृतीचो मनीस आनीक ताका आमी लेट आपयले अशें आमची क्षमा इरली विज्ञा पयजे जालें मस्तू न्ही मस्तू पयलेंत आपयचे 192 एपिसोड जाल्या परत तुमकां आपयचे जालें मडांतर जावन ते आयल्यात आनीक आज तुमी हें आयकूंक 1 घंटो भर आमच्या कॅमेराच्या तावन तुमकां गेल्ले TV मुखार येवन बसल्यात आनीक तुमी आज आमच्या ह्या कार्यक्रमाक यशस्वी कारण जाल्यार तुमकां शुभेस्ता देव बरें म्हणटना परंपरेस्तारा परत मेळटा आनी एक कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र घेवन तितून सर परत उडास काडया आमकां एका उडासो देव बरें करूं.